पिळगावच्या शेतकारांचो मिनाचे येरादारीक खर विरोध आसा। लोकांचो विरोध आसतनाय वेदांता कंपनीन खण म्हालाची येरादारी करपाक सुरवात केल्ली। वेदांताच्या ह्या कर्तुपाक लागून पिळगावच्या शेतकारांनी तिडक उक्तायल्ली। तशेंच वेदांता आड तांणी काल पुलिशेंत कागाळूय नोंदयल्ली। आमचे जमनींतल्यान खण म्हालाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी भुमिका ह्या शेतकारांनी घेतल्या। आयतारा तांणी ह्या रस्त्याचेर परतून काट्यांची वय घालून रस्तो आडायलो। तशेंच आशी कुशीक काजूची कलमाय रोयली। आम्ही वय घातलेली आसली म्हाका 2-3 म्हयने जाले आसतले वय घातली। काल अचानक वेदांता कंपनी आमचे वय मोडलेले आसा आनी आमकां हेजो सारको विरोध आहा। ते मोडल्या पळय आमी आतां परत कंप्लेंट केल्ली आसा हेजे कडेन आमच्या पुलीस स्टेशनाक दिल्लेली आसा। आनी दुसरें कितें आहा, आमी आतां परत आयज सकाळीं येवन थंय वय घालून आमी कलमां घातलेली आहा। थंय काजूची कलमां लायिल्ली आहा आनी थंय एक हें केला पार्टिशन केल्या दोनूय वटेन वय घातलेली आसा। आनी एक वय घातल्याची आमी न्यू प्लांटा भितर गाडयो वयता पळय थंय एक वय घातल्या। तेन्ना आमकां सांगपाचें आहा की ही जर परत तुमी वय मोडशात जाल्यार आमकां कितें ना कितें फुडलें आंदोलन करचें पडटलें। तेन्ना हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की परत ती वय मोडूंक जायना। तुमची जागा तुमकां जाय आनी आमची जागा ती तुमच्याची आमकां जाय, कित्याक आमकां जर कलमां घालपाचें आहा झाडां लावपाचें। आज आमची जी वेदांता सेना मायनीन आमी जी वय घातलेली जी आमचे प्रॉपर्टी चंदिकाची प्रॉपर्टी आसली जावं आमची शेत आसलेली ते आमी खोप घातलेली ती आमची सगळी खोप काल तेंच्यांनी मोडून आमचे प्रॉपर्टींतल्यान थंयसून ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा आनी तेणे करून आमच्या शेतान काल सगळे रेबो गेल्लो आसा आनी सगळ्यो कोणूय थंय पुरावतले आनी अशें जर चालू जर उरले हेच्या फुडें जाल्यार ते शेत सगळें पुरून वयतलें। तेन्ना आमी आतां परत आयज त्या आमचे प्रॉपर्टी परत आमची वय घातलेली आसा आनी आमी थंय वृक्षारोपण केल्लेलें आसा, झाडां लायलेलीं आसा, काजीची झाडां लायिल्लीं आसा। आनी आतां आमी परत कंपनीकूय रिक्वेस्ट करता आनी मामलेदाराक सगळ्या सरकारी माध्यमांक आमी सांगूंक सोदता की आतां थंय परत तेंच्यांनी ते आमच्या प्रॉपर्टीक येवन थंय नासधूस करची न्हू। आमची शेतां आमकां जाता तितल्या बेगीन आमचे स्वाधीन करात, कित्याक आमी आमची पोटां पाणयाची सोय ते शेताच्या माध्यमांतून करतले फुडें। आनी आतां आमी फुडें फाल्यां मामलेदार ऑफिसान वचून तेंच्या कडेन परत आमी आतां रिक्वेस्ट करतले की आमच्या शेतांनी चिखल ट्रान्सपोर्ट करूं नाका म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।